प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 6वा विसवोर 7 ते 15 पर्यंत, वोड 7 ते 15 पर्यंत. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. आनी आपल्या उतरांच्या बडबडाक लागून आपणाक आयकतले म्हूण विदेशी समजतात देखून तुम्ही प्रार्थना करतात तेन्ना विदेशा पर्यंत परतून त्याच उतरांनी मागणे करी नाका. ह्या पासत बापा कडेन तुम्ही मागच्या आदींच तुमकां त्या वस्तूंची गरज आसा म्हूण बाप जाणा देखून तुम्ही तांचे परी जावं नाकात. देखून तुम्ही अशें प्रार्थना करचे. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो डिस्पोटम आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगूस, आनी आमकां ताळण्यांत पडून दिवं नाका, पूण वायटाकाराच्या हातांतली आमकां दिवार. खरेंच तुम्ही दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिशात जाल्यार तुमचो सुर्गीचो बाप तुमकांय बक्षितलो. पूण तुम्ही दुसऱ्यांक बक्षिना जाशात जाल्यार तुमचो बाप तुमचीय चुकी बक्षिसो ना. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतां वाचलां, मातुवाचो 6वा विसवोर वोड 7 ते 15 पर्यंत, आमी आयकता की जेजू आमकां हें प्रार्थना आमच्या बापा शिसांक शिकयता. आनी आमी जी वाचता आमी तें आतां सदां म्हणटात. जेन्ना आमी तेर्स करता, आमी मिसाक वेता, सदांच आमी आमच्या बापा म्हणून आमी मागणें करता. पूण आयज सगलें जें मागणें आमी आयकलां, हें आमच्या बापा आमी कितले पाटी म्हणलां, चड पाटी आमी तीं उतरां आमी समजनासतना आतां सय जाल्या म्हणून आमी तें देकोर शिकल्या म्हणून आतां आमी तीं उतरां उलयतात. आनी भाव भयणींनो, जें आमी उतरां उलयतात ताचेर आमी केन्नाच आमचें मन दवरिना. आमी समजना आमी कितें म्हणटात तीं. पूण आयज आमची चोत्राय आमी 14वी वडीत धरया. आनी आयज 14वी वडीन जेजू कितें म्हणटा, तो म्हणटा, खरेंच तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षात जाल्यार तुमचो सुर्गीचो बाप तुमकांय बक्षितलो. पूण तुमी दुसऱ्याक बक्षिना जायत जाल्यार तुमचो बाप तुमच्योय चुकी बक्षिचो ना. आयकात बरे भाशेन 14 आनी 15 वड म्हणटा, खरेंच तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिनात जाल्यार तुमचो सुर्गीचो बाप तुमकांय बक्षितलो. पूण तुमी दुसऱ्याक बक्षिना जायत जाल्यार तुमचो बाप तुमच्योय चुकी बक्षिचो ना. भाव भयणींनो, आयकात बरे भाशेन, जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसा, जेन्ना आमी जिवी आसा, आमकां कोण ना कोण दुखयतलो, कोण ना कोण आमचेर आड येतलो, कोण ना कोण आमचें वायट उलयतलो. कित्याक आमी जावन आसा देवाचीं भुरगीं. जेजून आमकां पयलेंच सांगलां की जेन्ना आमी ताची भुरगीं जाता आनी ह्या संवसारान आमी जियेता, हो संवसाराचो लोक तांचें मन, तांचें चिंतप जें आसा तें देवाच्या उतराचेर ना. ताचें चिंतप कसलें आसा? ताचें चिंतप देवाच्या उतराचे आड आसा. तांचें चिंतप फकत म्हाका कितें फावो जातलें, म्हजें कितें जातलें, म्हाका, हांव आनी म्हजें, हेंच सत्राय आसता. पूण जो लोक खरेंच देवाच्या राजान आसा, जो लोक खरेंच जेजूचे पाटलावदार आसा, ते सदांच आपलें सोडून दुसऱ्यांचें बरें पळोवपाक, दुसऱ्यांक बेसांव घालपाक, दुसऱ्यांक एके भाशेन खोशी करपाक तीं वावुरतात. आनी भाव भयणींनो, जेन्ना आमी खरेंच हें जिवीत जेजून सांगलां तें आमकां आमी वावुरता, लोक आमचेर आड येतलो. कित्याक? तीं सोजमतलीं की आमी कित्याक अशीं करता, कित्याक संवसाराच्या लोकांचे चिंतप कितें, तुवें म्हाका बरें केलें, हांव तुका बरें करतां, तूं म्हाका वायट केलें, हांव तुका वायट करतां. पूण जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसा, लोक आमचेर आड येतलो, लोक आमकां वायट करतलो. आनी त्या वेळार जेजूचीं उतरां ह्या 14 आनी 15 वडेन आमच्या मनान, आमच्या काळजान रिगून दवरला जाल्यार
पवित्र आत्मा ती आमकां ती घडोवन हाडटलो आनी तो कितें म्हणटा जेन्ना कोण आमकां वायट करता कोण आमचेर चूक आदारता आमी ताका बोगसूंक जाय कित्याक आमी ताका बोगशिना जाल्यार सुर्गीचो बाप आमकां केन्नाच बोगशिचो ना म्हणजे सुर्गीचो बाप आमकां बोगशिना जाल्यार आमी आमच्या पातकान आसाव आनी जेन्ना आमी आमच्या पातकान आसाव तेन्ना देंवचाराक एका म्हणल्या भशेन लायसन्स आसा ताका अधिकार आसा आमच्या जिवितान निसणटण हाडपाक वायट करपाक आमकां सगळें आमकां मरण हाडपाक आनी देखून भाव भयणीनो आमी सगल्यांक आमच्या काळजांतान बोगसूंक जाय आनी जेन्ना आमी आमच्या बाबा मागणें करता आमी म्हणटा दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बोगशिता तशेंच आमची पातकां बोगस म्हणजे जेन्ना आमी दुसऱ्यांक बोगशिता ज्यो लोक आमचेर आड येता आमचेर गायो सांगता आमकां वायट करता आमचें जिवीत एकदम वायट करूंक सोदता पूण आमी तांचे पासत मागणें करता तांकां बोगशिता तांकां बरें चिंतता आमी जेजू सारकें चिंतता कित्याक हो संवसाराचें चिंतप म्हणजे कितें तूं म्हाका बरें कर हांव तुका बरें करता तूं म्हाका वायट कर हांव तुका वायट करता पूण जेन्ना आमी खरेंच जेजूच्या राज्यांतली भुरगीं म्हणून आमी वावुरता तेन्ना जेन्ना लोक आमचेर आड येता आमी तांकां बोगशिता तांचे पासत मागणें करता जें तांकां बरें करूंक सोदता तें आमी तांकां बरें करूंक वावुरता आनी भाव भयणीनो जेन्ना आमी तांकां बोगशिता देवाचें सगळें आमकां बरें फावो जाता देव आमकां बोगशिता जेन्ना तो पावस आनी वो सुर्या भायर येता तो पळयना की कोण बरो आहा कोण वायट आसा देवाचो पावस आनी वो पावस जो पडटा आनी सुर्या जो येता ताजी रोशनी जी आसा ती सगल्यांचेर पडटा वायटांचेर बऱ्या मनशांचेर तेच भाशेन आमी सगल्यांक बोगसूंक जाय जो आमचेर आड येता आनी तेन्नाच की आमकां सगळें देवाचें बरें फावो जाता कित्याक भाव म्हणून जेन्ना आमी कोणाक बोगशिना हें सगळें आड धरून रावता आमचें देव आमकां बेसांवनी बोगता पूण आमी बोगशिना लोकांक बोगसूंक ना म्हणून तें सगळें ब्लॉक जाता आनी आमकां देवाचें सगळें बरें आमकां फावो जायना देखून आयज भाव भयणीनो जेन्ना ह्या उतराचेर ह्या शिववर्तमानाचेर आमी नियाळ करता हें आमच्या मनान धरुया हो जो आत्मो आमकां बोगसूंक दिना ताका आमी आयज हुकूम दिवया ताका शिराप घालया आमच्या जिवितांतलो आमच्या फॅमिलींतलो आमच्या संबंदांतलो ताका भायर सरून आमी ताका भायर मारुया आनी देवाचें सगळें बरें जें जेजून आमकां घडोवन हाडलां जेन्ना ताणें म्हणलें खुर्सार सगळें सोंपारलें आमचे पासत तो मेलो आनी सगळें बरें आमकां फावो केलां तें आमी भोगून पावपाक आमी सगल्यांक बोगसणें दिवया आनी खरेंच देवाचीं भुरगीं आनी हें सैतीवंत जिवीत जिवोंक आमी फुडें सरूया तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजी तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आमच्या सर्वंडरा जेजूचो आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां सगल्यांक तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आयज आवडयता